मंत्री निळकंठ हळर्णकार बुधवारा रेवोडा पंचायतीत वन महोत्सवा खातीर गेल्लो। तेन्ना मंत्री निळकंठाचो पीएसओ, ताचो कारचालक आनी अभिनेतो गौरव बक्षी हांचे मदीं गाडी कुशीक घेवपा वयल्यान वादावादी जाल्ली। So can you please move the vehicle aside? I would like to pass through and you are blocking me. You reverse your car. You are blocking me. I want to pass through. Please move the vehicle. Why are you blocking the vehicle, sir? So what's your name, sir? Why you want my name? Why you want my name? Because you are the one who's saying something in or you asked me to shut up. You are a wonderful person, sir. Wonderful. Why you asking my name? Sir, you don't talk. You are the minister here, right? मेळिल्ले म्हायती प्रमाण गौरव बक्षीन खंय आपली गाडी मदींच लावन रस्तो ब्लॉक केल्लो अशें निळकंठ हळर्णकाराच्या पीएसओन आपल्या कागाळीत म्हटलां। जाल्यार गौरव बक्षीच्या कोतान मंत्री निळकंठाच्या ड्रायव्हरानूच गाडी खंय मदींच लायली आनी रस्तो आडायल्लो। पळयात ताचें म्हणणें। I had gone to Revora Panchayat to inward an application for construction license. Right? I'm a POA of the owner of a plot. The plot is in Revora Panchayat. The owner of the plot is building a villa. Construction license application inward karna tha. अच्छा. When I reached the panchayat, in front of the panchayat there is a small lane. Some vehicle was there blocking the lane. अच्छा. On the other side there is a parking area. There is also blocked. So I requested the driver of the vehicle to move his vehicle so either I can pass him and park behind or go to the parking area. Okay. The man refused. He said, no, I will not do it. Okay. So I stopped the vehicle. I just got off, went into the panchayat to give my application. In the meantime, the PSO and another person start shouting at me and threatening me that they will file a complaint against me if I don't move my vehicle. Oh. So I said, but your vehicle is blocking the road. Why would you file a complaint against me? File a complaint against the driver. So then the minister is standing there, he's telling me, you must do as they say. Otherwise, I will take care of you. Who is that minister, sir? Neelkanth Halankar, I learned later. I didn't know this minister was even here. दुसरे वटेन मंत्री निळकंठ हळर्णकार सांगता ह्या वादाक गौरव बक्षीच जापसालदार आसा खंय। तेन्ना ताचेर कायद्या प्रमाण कारवाय जावपाक जाय अशी मागणी तांणी केल्या। हांव झाडां वाडपाच्या प्रोग्रामान कामोलीसून आमी 3:30 स्टार्ट केलें आनी रेवाडे आमचो प्रोग्राम 4:30 आसलो। सो आमी तो प्रोग्राम तेंच्या कंपाउंडा भितर प्रोग्राम चालू आसलो। थंय पार्किंग वयर आसलें आनी गाडी आमची आसली तेन्ना आमी भायर वचपाक आसलें। सो हो गौरव बक्षी म्हणटा तो भितर येयलो आनी गाडी मदीं बंद केली। ड्रायव्हरान आमचें सांगलें की मातशें तूं फुडें घे, आमी वयता म्हणून आतां। सो तें आयकनासतना हो डायरेक्ट पंचायतीन गेलो आपलें कसलें तें काम घेवन। पंचायत आसलें फंक्शनाक आमच्या बरोबर। तेज्या उपरांत आमच्या पीएसओन सांगलें ताका तूं गाडी काड, आमी वयता म्हणून। परत एकदां सांगलें गाडी काड, आमी वयता म्हणून। सर ताका मारलो तूं मोटें उलयता म्हणजे नांव कितें तें आनी आपलें नांव रोवन पळोवप। तर आनी कितें उलयलें हांवें आमच्या रोवना कितें चलया रे म्हणटा कितें आर्ग्युमेंटाक बसता आनी हांव वचून गाडयेन बसलो। तर वचा पर्यंत गाडयेन बसून म्हाजो व्हिडियो काडूं लागलो आनी आमी उठून तशेंच गेले, आमी रावूंक ना न्ही आनी हांवूय कांय उलोवंक ना तेजे कडेन। बाय द टायम तेका डायरेक्ट तेणें आमच्या OSDचो एक नंबर घेतलो। तेणें तेका आमचे फोन करून सांगलें आय एम कंपनीचो मनीस, आय एम रिलेटेड टू PM प्रायम मिनिस्टर ऑफीस, आय एम रिलेटेड टू प्रेसिडेंट ऑफीस। आनी हें रिकॉर्डिंग आहा न्हू, तें रिकॉर्डिंग पुलिशेन इन्वेस्टिगेशन काडपाचें। सो मागीर म्हाका तेणें फोन केलो अशें जालां कितें अशें जालां तो म्हाजो प्रायम मिनिस्टर प्रेसिडेंट तेजें आपलें ऑफीस बी आसा आनी तें आमी कितें सांगलें की थंय आसा जाल्यार केस रजिस्टर जावं न्ही तेजी। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।